आयज आमी आतांच ह्या वाचपांत आयकलां शुभ वर्तमानांत जेजू फाटल्यान जे कोण पाटलाव करूंक सोदताले तांकां जेजू आयज एक आमंत्रण दिता. पूण जेजूचें आमंत्रण कसलें काय? जेजूचो पाटलाव करतलो जाल्यार कसलें काय? हें पाटलाव करतलो जाल्यार सोंपें न्हय. बिस्तेंच तुजें जिवीत सोडून जेजू फाटल्यान वचूंक सोंपें न्हय. पूण तुवें आपलें आख्खें मन आनी आपलें आख्खें काळीज उक्त्या मनान आमी जेजूक दिवंक गरजेचें. सोमेचो पाटलाव करतलो जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो आमी आमचे तरेन वेळ काडूंक शिरी पडना. म्हणजे कितें आमी कांय पोस्टपोन करूंक शिरी पडना. आमी म्हणूंक जायना मातशें राव हांव येता हें म्हणूंक जायना. पूण जेजू आपयता तेन्ना आमी सगलें सोडून जेजू फाटल्यान वचूंक गरजेचें. आयज आमी ह्या वाचपांतले 2 वस्तू व 2 शिकोवण्यो आमी आमच्या जिवितांत घेवया. पयली म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो आमी आमच्या जिवितांत जायतें सॅक्रिफीस करूंक गरजेचें. आनी हेंच आमकां जेजू आमचो धोनी आपल्या जिवितांतल्यान आमकां दाखयता. आमचे मोगा पासत ताणें आपणाकूच भेटयलो, आपणाकूच सॅक्रिफीस केलो आनी हे भाशेन ताणें आपलो आमकां मोग दाखयलो. तेच परेन दर एक क्रिस्ताच्या फाटलावदारान अशेंच करूंक गरजेचें. आख्खें जिवीत उक्त्या मनान ताणें देवाक भेटोवंक गरजेचें. आपलें जिविताक नाकारून जेजूकूच आमच्या जिविताचो माज करूंक गरजेचो. हें आयज जेजू सांगता. ही जावन आसा पयली शिकवण.